गोय हे एक माणकुलेशें राज्य आसा आनी गोय सरकार हांगा न्यूक्लियर प्लांट कशेंच हाडचें ना। आमी पयलीं सौर उर्जा निर्मिती सुरू केल्या आनी विंड एनर्जी खातीर टेंडर फ्लोट केला म्हूण मुखेलमंत्री दोतोर सावंत उलयला। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। कालूच मनोहरलाल खट्टरजी येवन गेल्ले। ही इज अ पावर मिनिस्टर आनी पावर मिनिस्टराचो रिव्ह्यू घेता आसतना म्हणजे पुराय तेंच्यांनी राज्यांत पावर कशी जनरेट जाता। आमी खरें म्हणजे पावर डिपेंडंट स्टेट। आमी पुराय पावर आमकां जाय ती म्हणजे साऊथ वेस्टर्न ग्रीड आनी महाराष्ट्र ग्रीड ह्या दोनूय ग्रिडा वयल्यान घेता। फक्त 90 किलोवॅट ही जी आसा पळय तितकीच आमी आतां सोलार पावराचेर तयार करपाक लागलेले आसा। ताच्यान एक जालें की वेगवेगळ्यो अल्टरनेटिव्स खंयच्यो तुमी सोलार पावर कितली करता, विंड पावर कितली करता, तुमी हायड्रो पावर कितली करता, पण योगायोगान आमच्या कडेन हायड्रो पावरूय जावपाक शकना। आमच्या कडेन विंड पावरची टेक्नॉलॉजी जी आसा म्हणजे ज्या पद्दतीचे आमी समुद्र तटाचेर आसल्या कारणान आमच्या कडेन विंड पावर जावपाकूय बरीचशी कठीण आसा आनी न्यूक्लियर पावर तर आमी हाडचेच ना, पण त्याच्या तोंडांत आमी कदापि हाडचे ना। पण तांच्यांनी म्हटलें की तुम्ही अल्टरनेटिव्हचो विचार करपाचो अशें फक्त म्हटलां। आपल्या प्रेसांतल्यान तेंच्यांनी सांगलां की गोंय सरकारान ज्यो अल्टरनेटिव्ह पावर्स ज्यो आसा तितून मागीर न्यूक्लियर पावर येता आसतली तिजो विचार करपाक जाय हें म्हटलां। पण हे सांगपाक लागले की गोंय सरकार न्यूक्लियर पावर हाडटा म्हणून। अरे विचार तरी करपाक जाय, हे देश गोंय, आमी न्यूक्लियर पावर कित्याक हाडटले आनी कितें गरज आसा आमकां? विशय कांयच मेळना जाल्यार काय खंय तरी ठोव करप आनी लोकांची दिशाभूल करप हें काम फक्त काँग्रेसवाल्या कडेन आहा। आपल्या कार्यकाळात तर तेंच्यांनी कांयच केलें ना आनी आमकां गोंयची चिंता आसा, आमकां एनवायरमेंटाची चिंता आसा, गोंयच्या लोकांची चिंता आसा। कदापि आमी हांगा न्यूक्लियर पावरचो प्रोजेक्ट हो गोंयांत कदापि येवचो ना या 100% सांगपाक शकता।